विसावा उपरांत परतून तुमकां येवकार. आतां पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयच्या 2 नाटकांची आनी एका तियात्राची थिएटर ऑलिंपियात निवड जाल्या. हो महोत्सव 18 फेब्रुवारीक पुराय भारतांत विविध थळांचेर जावपाचो आसा. गोंयच्या कलेक प्रोत्साहन मेळ्ळा ही तोखणायेची गजाल आसा म्हण कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे पत्रकार परिशदेंत उलयला. आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान चीफ रिपोर्टर कॅन्सल रॉड्रिगीस. थिएटर ऑलिंपिक ह्या फेस्टिवला भितर गोंयची वट्ट आमची 3 नाटकां, 2 नाटकां आनी एक तियात्र आज सिलेक्ट जाल्लो आसा. अशें पयलेच फावटी घडटा. आनी हे थिएटर ऑलिंपिक म्हळ्यार सबंद जगातल्यो वेगळ्यो वेगळ्यो संस्था हितून पार्टिसिपेट जातात आनी भारता भितरल्यो 4000 संस्था ह्या थिएटर ऑलिंपिक सिलेक्शना खातीर पार्टिसिपेट जाल्ले आनी गोंयची तातूंतल्यान 3 नाटकां सिलेक्ट जाल्ली आसात. हो खरोच आज कला आनी संस्कृतीक म्हणजे ज्या रंगमाची जे काम करतात किंवा कलाकार म्हणून जे मुखार वतात तांच्या खातीर एक अभिमानस्पद एक गोश्ट आसा. आनी म्हाका दिसता आज जो आमचो हो एक कलेच्या क्षेत्रांत जो आमचें योगदान आसा तें खरोखरूच आज इंटरनॅशनल लेवलाचेर सुद्दां आज उबारून दवरलेलें आसा. हेजे सारकेलो आनी आमकां गौरव पात्र दवरलो आसा. आतां त्या ऑलिंपिक थिएटरान आमची 3 नाटकां, एक म्हळ्यार आमचे कला अकादमीचे सिलेक्ट जाल्ले आसात. ब्लड वेडिंग हे प्लेरायट फेदेरिको गार्सिया लोर्का हाणें बरयल्लें आशिल्लें आनी ताचें कोंकणी अनुवादन डॉक्टर प्रकाश वज्रीकर हाणें केल्लें आसात. ताचें डिरेक्शन विष्णुपद बर्वे हाणें केल्लें आसात आनी हें 20 फेब्रुवारी NSD गॅलरी जावपाचें आसा. दुसरें जावन आसात तें आमचो ओयनी मीठ हो एक तियात्र. हो बरयल्लो आसा मिनीन आरावजो आनी ताचें डायरेक्शन केल्लें आसात श्री जयनाथ हळदणकर. ही संस्था सादर करतली भार्गवी थिएटर्स आनी तें 24 मार्च भोपाल ह्या राज्यांत जावपाचें आसा. तिसरें नाटक जें आसा तें स्वप्न वासवदत्ता संस्कृत नाटक जावन आसात. हेजो लेखक जावन आसा महाकवी भारसा. 23 मार्च गुवाहाटी हांगा जावपाचें आसा.